साखळीच्या दुर्लक्षित किल्ल्याचे सोबीतीकरण करपाचो हावेस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायला। हो प्रकल्प पुराय जालो जाल्यार लोकांक ह्या किल्ल्या वयल्यान पुराय साखळेचें दर्शन घेवपाची तरतूद जातली अशें ताणें फुडें सांगलें। साखळी पालिकेचो नवो मार्केट प्रकल्प सुरू जाला। निकतेच मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी तेचें उक्तावण जालें। मार्केट कॉम्प्लेक्स कम शॉप अशें तेचें स्वरूप आसा। प्रकल्पाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ताचे बरोबर दिवचलचो मामलेदार प्रवीणजय पंडित, साखळे पालिकेचो नगराध्यक्ष यशवंत माडकार आनी हेर नगरसेवकांनी हजेरी लायिल्ली। सोशल मिडियाच्या गैरवापराचेर आनी मास्कांच्या वापराचेरय मुख्यमंत्री उलयलो। पळयात। तो ध्वजारोहण जो आसा तो ध्वजारोहणूच त्या फोर्टाच्या वयर किल्ल्याचेर म्हणजे आमी म्हणटा की किल्ल्याचेर वयर झेंडो चडोवपाचो जो आसा पळय अशा पद्दतीन स्वप्न करून ताचो डिझायन केला। जाणटेल्यांक एखादें जर दिसलें आपल्याक सुशेगाद किल्ल्याचेर बसोंक जाय, सांजचो तिनसाणां येवन 6 ते 7 पर्यंत वेवस्थीत वयर किल्ल्याचेर बसलो आनी व्ह्यू पळयलो हेवटेंतल्यान, अशा पद्दतीचें एक स्वप्न आसा। म्हणून जो प्रोजेक्ट जो आसा तो बेगीन एक्झिक्यूट जावपाक जाय। तुमचे सगळ्यांचे शॉपकारांचे म्युनिसिपालिटीचे सहकार्य केलें जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर जाता तितके बेगीन तो पुराय करतलो। सोशल मिडियाचेर रॉंग मेसेज दिवपाचें बंद करात। पयलीं कन्फर्म करात। चुकीची मेसेज कालूय दिताले। हांव परत सांगता की चुकीची मेसेज आनी अशा एपिडेमिकच्या सिच्युएशनान जर चुकून सुद्दां दिसचें न्ही आनी प्रत्येक जण आपल्याक कितें मेळ्ळें काय फॉरवर्ड करता, कितें मेळ्ळें काय कितेंय चल्लां। अरे कितें मेळ्ळें कन्फर्म केलें तर तुमी तरी फॉरवर्ड कित्याक करता? पयलीं कन्फर्म काय कितें तें पळय। म्हणजे हितून कितें लोकांक मजा दिसता काय म्हाका कळना फॉरवर्ड करपा खातीर। प्रत्येक गोष्ट पयलीं व्हेरीफाय करात बाबा खरी आसा खोटें आसा। आनी पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशनान सरकाराची परिस्थिती कितें आसतली हें आमी पळोवपाक जाय। त्या ती चुकीची म्हायतीचो प्रसार करप हें खुबश्या लोकांक खूब बरें दिसता, तें करचें न्हू अशें म्हाका दिसता। डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत आनी जेन्ना सरकाराच्या बाबतींत तरी अशा खरी गजाल आसा करा, लोकांक कळपाक जाय आसता, तें करपाक कांय हरकत ना। त्या खातीर हांव सगळ्या साखळेकारांक परत एकदां आव्हान करता की देवाच्या कृपेन हे अजून कशा पद्दतीन कोरोना व्हायरस हो आमच्या साखळे ह्या परिसरात जरी मोर्ल्यात काही पेशंट मेळ्ळे, अजूनही साखळे परिसरात ना। हांव खुद्द मार्केटान आसा म्हणून सांगता, मार्केटान येवपी लोक हे सगळ्या परिसरांतले येता। जरी आयज मार्केट अजूनही बंद आसलें कारण कर्नाटकांतले लोक अजूनही येना म्हणून मार्केट बंद आसा, पण दुकानकारांनी आपूण मास्क लावन बसचो, आपलो सॅनिटायझर सायडीक आसचो। फुडल्या येताल्या मनशाक प्रत्येकाक सांगता बाबा तुजो मास्क पयलीं घाल, मागीर दुकाना वयलें सामान घे, जाल्यार तो तुका वयताना व्हायरस दिवन वचूंक शकता। दिस इज ट्रू। कारण जो भायलो दुकानकार येता आमी म्हणजे कोण गाडोकार आसतलो, हॉटेलकार आसतलो, दुकानकार आसतलो, ताका दिसता गिरायकाच्या बोवाळांत तो ताका मास्क विचरना। मास्क विचरना जाल्यार तो परत वतात जाल्यार एक वेळ तो परत गेल्लो परवडटा मास्क घालूंक ना जाल्यार, कारण तो तुका त्रास करून वयतलो। म्हणून आमी एकामेकाक सांगचें पडटलें तूं मास्क घाल, ओके? मास्क घातल्या शिवाय आपल्याक तेका घेवं नाका, आपल्या 1.5 मिटर वयसूच राव। गोवा 365 खातीर साखळेच्यान महेश गोवेकार।